तेंपे कितें म्हणटा तुगे बीजेपीचो हायकमांड तांणी स्टडी केल्ली आनी अभ्यास केला गोंयचे सिच्युएशन देवाच्या नांवान इतले लोक आनी भ्रश्ट सरकार चलोवन इलेक्शन गोंयांत जिखूंक शकना हें तांणी सगळो निश्कर्श काडलो खंयचीच नांव जे बीजेपीन गोंयच्यान दाखयलें तें इलेक्शन जिखपाचें नांव नाशिल्लें म्हणून तांणी नारी शक्ती नीती हाडली एज अ सेकंड ऑप्शन तातूंत महिला मोर्चा बीजेपी महिला मोर्चान एकूय अशें नांव नाशिल्लें जे हें इलेक्शन जिखूंक शकता सो आतां बीजेपी हॅज बँक ऑन द डेपो डेपो इज अ बिग नेम सगळ्यांक खबर आहा की गोंयांत डेपो म्हणल्यार आमी भुरगेपणाच्यान डेपो म्हणटा तें नांव आयकलां डेपो व्हडलें नांव बाबा डेपो खूब पक्षा भितर तेजें रिलेशन बरें आहा ताणें एज्युकेशन आनी स्पोर्ट्स फिल्डांत काम केलें खूब केलें फिलॅन्थ्रॉपी केल्ली आहा सो त्या नांवाचेर बीजेपी इलेक्शन जिखूंक शकता ब्रँड बीजेपी नॉट एज बीग एज ब्रँड डेपो इन गोवा अशें तांचो निश्कर्श काडला बाबा डेपो म्हजो फ्रेंड एक टायमार बाबा डेप्याक राज्यसभेचेर नॉमिनेट करचो पूण पर्रीकराक सगळे सांगले आनी सुनील पेडणेकरान केलें बट दॅट वॉज अ डिफरंट बॉल गेम आज दीस इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्सान डेप्याचें हें पयलेंच फावट आतां पळोवया तूं खंय आसतलो हांवें तुका सांगता पळय हांवें क्लियर सांगलां हांव बीजेपी बरोबर कसो आसतलो पण बाबा डेपो तुजो फ्रेंड म्हणटा न्ही बाबा डेपो कोणाचो फ्रेंड न्ही तो सांगता म्हाका म्हजो फ्रेंड सोड कोणाचो फ्रेंड न्ही खंयच्या पक्षान ताजे फ्रेंड नासतले तें सांगता दॅट डजंट मीन एनीथिंग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज डिफरंट देन गेटिंग नॉमिनेट सो आमी पळोवया एक म्हळ्यार बीजेपीचे वर्कर ते कितले लोकांक सपोर्ट करतले कितें आहा तें सगळें पळोवचें पडटा आनी एट द मोमेंट काँग्रेसीन टिकेट दिली डिसायड Giving ticket to a business industrialist changes the scenario in South Goa, you feel? With the cadre and everything? See, the point is very simple. BJP wants to make a fight everywhere. If there is no chance, they want to make a chance of it. Here they know there is no chance. Here their MLAs have defected in the name of God. देवाक उदर दिवन आनी तिनूय देवाक उदर दिवन आनी फटिंगपणां तेंचे कडेन केल्ले सो तांकां खबर आहा की हे लोकांक जर घेवन गेले दारा जाल्यार मतां पडटली म्हणून तांणी एक व्हडलें नांव व्हडलें ब्रँड घातलें आनी ते ब्रँडाचेर ते आतां डिपेंडंट आसा पळोवया कशी कितें जाता हें जस्ट बीजेपी पार्टी गोवा फॉर्ड एंड ऑल आनी बीजेपी म्हणटा की आमीचो कार्डर आसा आमी लोकांक सांगतले मोदी पक्षाक कोण वोट मारा वोट कामगाराचेर मारा गोंयची सुसंस्कृत तिनदा म्हाका निवडून दिली खात्याचे तिनूय मुस्लीम नांवां आशिल्लीं आनी होच सिंबॉल आशिल्लो कळ्ळें कळ्ळें ताजेर म्हाका चड उलोवपाचें ना तो सिंबॉल जिखताले जाल्यार हांव आमदार आसपाक जाय आतांच न्ही केन्नाच तुमी घरांत शिकपाचो हांवें दोनदा सिंबॉल चेंज केल्ल्या हांव इंडिपेंडंट म्हणून केला आनी मागीर नांव घेतलें तशें कांय ना गोंयचे जनतेक तशें इतलें कानाक घालूंक जायना आमची हुशार जनता एज्युकेटेड पर कॅपिटल इन्कम हाय आहा सोशियो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस हाय आहा तो सगळे विचार करून कोणाक कोणा म्हणजे इलेक्शन टायमार गोंयचे इस्टराचे खातीर गोंयचे असोसिएशनांनी म्हाका लंडनाक दाखयलें इस्टर मागीर ते आनी एक फंक्शन फ्रांसीस दुयेंची तियात्र आहा ते फर्स्ट टायम आय एम एक्चुअली इंटरेक्टिंग विथ गोवन डायस्पोरा that is just not in the election. in the middle of the there in 10 days. 10 days. So don't worry, I'm not running away from anything. See, if you being away, I'm not the guy. I don't run away. I will answer all your questions. But I think today what I told you sums up everything. Does it sum up or not? पण काँग्रेस जर अशी डिले करपाचो असो प्रॉब्लेम नाही आता बीजेपीन तो काम पळय आतां बीजेपीनूय डिले करून हाडला काँग्रेसीकूय आपलो ओन कितें प्रोसिजर आसतलो तें फॉलो द प्रोसिजर लोकांक बाय एंड लार्ज कळना